वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। तर कशी असतात सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा। तर आयज नी व्हिडिओ सकाळी सकाळी स्टार्ट केलो। सकाळी इन सेन्स युजली तुमकां अशें सांगताले न्ही की मॉर्निंग रुटीनाचे सगळे वर्क काम जे आसता पळय तें जालें, शावर जालो, सगळें जालें अशें म्हणटाले। आयज न्ही ब्रेकफास्ट जालो आमचो। आयज आमी दोगांनी वांगडाच ब्रेकफास्ट केलो। एक्चुअली सदांच म्हाका लेट जातालो हो वचून ब्रेकफास्ट करप जातालें न्हू। आयज पयली ब्रेकफास्ट केलो, अजून शावर बी जाता पर्यंत कांयच जालो ना। पयली म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करूया, थोडीशी रुटीन कामां आसा जी करूया, तुमच्या वांगडा थोडीशी कामां शेअर करूया आणि मागीर म्हटलें एक रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करतलें म्हणून। आता तुम्ही म्हणटली रुटीन कामां शेअर करूया इन सेन्स कामां शेअर करूया इन सेन्स मिळून कामां करपाची न्हू। हांव जी कितें कामां करता पळय न्हू ते व्हिडिओ थ्रू तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें। आणि सेकंड थिंग रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती रिक्वेस्टेड रेसिपी आसा। ज्या दिसा आमी देवळान गेल्ली पयलीं म्हापशा मावशेगेर बी गेल्ली त्या दिसा हांवें बिमला काडटाली पळय ती दाखयल्लें। सो तेन्ना न्ही खूब जाणांनी कमेंट केली की बिमलाची आतां रेसिपी दाखय, बिमला घालून हुमण करता जावं लोणचें करून दाखय अशें म्हळ्यार म्हाका कमेंट आयले। तर काल जे तुमकां हांवें हुमण दाखयलें तितून बिमला घालून केल्ली। सो सुंगटाचें हुमण बी आसलें न्हू जाल्यार बरें जाता। आणि हांवें अशें चिंतलेलें की सुंगटां मेळ्ळी न्हू जावं तिसऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार किसमूर बी करतलें अशें म्हणून बिमला घालून। सो ती रेसिपी जी आसा पळय तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें। बट नुस्त्याचो प्रॉब्लेम तुमकां तर खबरच आसा। तर म्हटलें आतां चल बिमला जी आसा पळय ती मोव जावच्या पयलीं तेजी म्हणल्यार लोणचें तरी करून घेवया अशें म्हणून। तर आयज न्ही तुमच्या वांगडा बिमलाची रेसिपी जी आसा पळय ती हांव शेअर करतलें। आणि पयली जी आसा पळय ती थोडीशी कामां म्हटल्यार जी आतां कपडे बी धुल्ले आसा ते वयर वचून घालपाक जाय ते सगळें आसा ते करून घेता। हो न्हाला हांगासर आपा फाटल्यान भितर देवा रुमान आसा पुजा करता, तो पुजा करून वतलो तो मेरेन हांव वयर बी वचून येता कपडे बी घालता आणि मागीर न्ही तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता। आणि आयज हांवें अशें चिंतलां सगळें रांदून बी जाले उपरांत न्ही हांव न्हांवतलें, नाजाल्यार मोस्टली कितें जाता हांव न्हांवता आणि मागीर रांदपाक किचनांत येता परत गरमी जाता, परत ते चिकचीक आनी ते मागीर चिडचिड जावूं लागता सगळें अशें म्हणून आयज म्हटलें ना सगळें काम बीम करून घेवया आणि मागीर शावर घेतलें अशें म्हणून। तर पयलीं वयर वयता कपडे सुकपाक घालपाक ते घालून येता आणि मागीर न्ही तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करता। आणि तेज्या पयलीं आयज ईद न्ही रे आयज ईद। तर तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक। सगळ्यांक अशें ना की जे कोणाचे ईद आसा तांकांच अशें न्ही, सगळ्यांक ईद मुबारक। तर चलात पयलीं या वयर वता आणि कपडे सुकून घालून येता आनी मागीर तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करता। सो कपडे घालून जाले उपरांत न्ही आतां आमी या किचनान मेन म्हटल्यार कसलीय रेसिपी शूट करता जाल्यार म्हाका मेन लागता तो ट्रायपॉड। सो आनी हांगासर न्ही हांवें एक मिनिट हांगासर न्ही हांवें बिमला जी आसा पळय न्हू ही काडून दवरल्या। थोडीशी बिमला पळय अशें करून ती आतां मोव जावपाक लागली। ह्या डब्यान घालून दवरलेली हांवें फ्रिजान, सो ती चिड्डली बी म्हणटकीर अशी जाता न्ही ताका लागून। सो हे पळयात। तर ही जी बिमला आसा पळय न्हू ती आतां हांव कितें करता बरी न्हू उदकान धुवन घेता। चड चिड्डून अशी मोव करपाची ना, वयल्या वयर न्ही ही आतां आमकां धुवन घेवपाक जाय। तर पयलीं आमी ही एक बावलान घालून धुवन घेवया। तर ही पळयात बिमला जी आसा पळय ती हांवें बरी अशी धुवन घेतल्या। आतां न्ही आमी कितें करया ही बिमला जी आसा पळय न्हू ती एका कपड्याचेर न्ही काडून घेवया। हो न्ही भायर देवाची पुजा करता सो जो आवाज येता पळय न्ही तुमकां घांट वाजयता तो हेचेर म्हाजो घरचो भटमाम जो आसा पळय न्हू ते देवाची पुजा करपाक लागला, सो ताका लागून घांटीचो आवाज येता, प्लीज इग्नोर। तर ही जी बिमला आसा पळय न्हू ती हांवें आतां बरी उदकान धुवन घेतल्या। ती आतां न्ही आमी पुसून घेवपाची। तुमचे कडेन दोन ऑप्शन आसा, एक तर आमी डायरेक्ट इंडिविज्युअल अशें करून पुसून घेवपाक जाता, नाजाल्यार एक 10-15 मिनटांनी आमी अशें कॉटन कपड्यार ही घालून सुकोवन घेवपाची। सो हांव कितें करता ही न्ही डायरेक्टली एका कपड्यार काडटा आनी पुसून घेता। तर हांवें न्ही हांगासर एक कॉटनचो कपडो घेतला डब्बल करून, सो तेचेर न्ही ही आतां बिमला स्प्रेड करून घेता।
याप्रमाणे विस्कळ न्ही अशी ही घालून घेवपाची. नाजाल्यार तुम्ही डायरेक्टली एक एक करून पुसल्यार बेता, ताका खूब टायम लागता न्ही अशें म्हणून. टायम लागता इन सेन्स एफर्ट्स पडटा न्ही, हे इन अ इजी वे जाता. सो ही अशी करून बिमला घालून घेवपाची. आनी हो एक्स्ट्रा कपडोच आसा पळय न्हू, मातसो असो प्रेस करप, चड फोर्स लावन प्रेस करपाचो ना बिमलाच्या आंगाच आमचे भरता जावन वयतलो. सो ही मातशी अशी करून प्रेस करून घेवपाची, मातशी हालोवन घेता आनी परत न्ही हो असोच कपडो जो आसा पळय न्हू तो उलटा हेजेर घालून दवरता. सो ही न्हू रोखडीच सुकोन येतली, म्हणल्यार उदक जें आसा पळय न्हू तें रोखडें कपड्याक न्ही एब्जॉर्ब जातलें. सो ही एक 5 मिनटां अशीच दवरता हांव. तर ही तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर बिमलाचें उदक जें आसा पळय न्हू तें मातशें न्हिजतलें. आतां न्ही ही बिमला जी आसा पळय न्हू ती आमी कट करून घेवया. बिमला न्ही मातशी हालोवन घेता. खंय जर उदक बी उरलां न्ही जाल्यार मातशें न्हिजतो न्ही अशें म्हणून. उदक उरलें जाल्यार मोव पडटा न्ही रोखडीच, ताका लागून उदक जें आसा पळय न्हू तें आमकां मातशें बरें पुसून घेवपाक जाय ना रोखडीच मोव पडटा. सो ही पळयात हांगासर. आतां न्ही हांव ही न्ही कट करून घेता. कट इन सेन्स पयलीं न्ही आमकां हे जे दोनी पार्ट आसा पळय न्ही ते काडून घेवपाक जाय. हो देठा कडलो पार्ट आनी हो फुडलो पार्ट, हेंकां न्ही अशी करून सुता टायप आसता पळय, तुमकां दिसता आसतली हांगासर न्ही पळयात अशी न्ही सुता टायप आसता दोनी वाटेसून. सो ताका लागून न्ही ही आमकां दोनी पार्ट हो कट करून घेवपा जाय आनी मागीर न्ही आमी हेचे बारीक कुडके करून घेवया. सो ह्या रितीन न्ही हांव ही दोनी सायडीचे पार्ट जो आसा पळय न्हू तो इल्लो कट करून उडयता आनी आमकां न्ही ही आतां कट करून घेवपाक जाय. तुमी जाय जाल्यार न्ही फूल रावंड बी अशी कट करून घेतल्यार जाता आनी नाजाल्यार हांव कट करता त्या प्रमाणे अशें मोदल्यान न्ही कट घालून बी केल्यार जाता, नाजाल्यार फूल डायरेक्टली रावंड पीसीस बी दवरल्यार जाता. नाजाल्यार न्ही तुमी न्ही डायरेक्ट उब्यो शिऱ्यो करून घेता पळय आमी तोरांच्यो बी कश्यो शिऱ्यो करून घेता. तुमकां दाखयता एक कट करून ह्या प्रमाणे अशें न्ही लांबट कुडके बी करून घेतल्यार जाता. अशें ह्या रितीन तुमकां कशें जाय पळय त्या प्रमाणे तुमी कट करून घेवपाचें. म्हाका न्ही अशे बारीक कुडके आवडटा ताका लागून हांव हेच्यांनी बारीक कुडके करून घेता. तर हांव न्ही हें सगळें पयलीं कट करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसिजर. तर हे पळयात बिमला जी आसा पळय ती आमची हांगासर कट करून जाल्ली आसा ह्या प्रमाणे. तर न्ही हांव हेंकां आतां पयलीं म्हटल्यार मीठ लावन घेता. एक न्ही चमचो भर अशें हांव हितून मीठ घालून घेता. मीठ घातल्या उपरांत न्ही आमी आतां बरी मिक्स करून घेवया. मिक्स जाली आतां न्ही आमी ही धापून सायडीन दवरुया एक 20 ते 30 मिनटां खातीर. मिनिमम न्ही 20 मिनटां खातीर आमकां ही आतां अशीच सायडीन काडून दवरपाक जाय. अर्देवर दवरलें जाल्यार आनी बरी. तर ही आनी आतां हांव धापून घेता आनी अशेंच सायडीन काडून दवरता. जेन्ना म्हळ्यार बिमला सायड जाता पळय न्हू तेन्ना मागीर हेका सोदुया हो खंय आसा तो. खंय आसा रे? हांगा आसता मदींच मागीर थंय पावता. हांगसर पळोवन गेल्यार थंय वयर पावतलो. तर पळय बसला आयज सुट्टी ताका ईदाची. आतां वयतलो काय जून वयतलो? जून वयतलो. तर सुट्टी ना तुका? ईदाची ईद हॉलिडे आनी हरशीं म्हणून हॉलिडे आसल्यार बीन तुगेलें हें चालूच आसता. आं हॅलो सांग. तर सकाळच्यान न्ही भायर सामकी दमटी आशिल्ली क्लायमेट. आतां पळयात वत कसलें येयलां तें. सामकें असलें रखरखीत वत. मनीस सुद्दां एक वरभर रावलो जाल्यार सुकोन बांगडो जातलो. तूं आनी फोनार उलोवपा ते स्टॅरकेसीर वयता मरे. वत ना कितें तें
कपडे घातले हांवें मशीन जावपा येयलें दुसरें. बिमला मीठ लावन दवरला लोणचें. तुजेर एक्सपेरिमेंट मागीर तुवें टेस्ट करून सांगपाचो कशें आतां. जालें फोन आयला आतां उलोवप ना. चलत तर या भितर. तर आमचो न्ही ऑलमोस्ट एक हाफ एन अवर जाल्लो आसा आनी हांगा पळयात आमच्या घड्याळीचो टायम कितलो जाला तो 8 जाता ते आसा. कितली सारकी केली कितली बॅटरी चेंज केली न्हू होच प्रॉब्लम. घडयाळ जी आसा पळय न्ही ती स्लोच चलता. तर हांगासर वॉचीचेर टायम जाला 8 सुमार आनी म्हाजें हांगासर काम. तेचे पयलीं लायट पेटोवन घेवया. तर हे पळयात बिमलाक न्ही आमचे ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स जाला आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता बिमलाक न्ही उदक सुटलां. म्हळ्यार मीठ लायिल्लें न्हू तें उदक सुटलां. तर ही बिमला आमी आतां अशीच काडून सायडीन दवरुया आनी मुखाल्लो प्रोसिजर आसा पळय न्हू तो करपाक स्टार्ट करया. तेच्या खातीर आमकां न्ही हांगासर सासवां जाय पडटली आनी मेथी. मागीर न्ही रेड चिली पावडर जो आसा पळय तो मागीर लागतलो आमकां. तर पयलीं ही सासवां आनी मेथी जी आसा पळय न्हू ती आमी ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय. तर क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ती हांवें हांगासर इक्वल घेतल्या. म्हणल्यार 1 चमचो न्ही हांवें हांगासर ही सासवां घेतल्या ह्या प्रमाणे आनीक 1 चमचो न्ही हांवें मेथी घेतले मेथी सीड्स. तर सेम चमच्यांनी हांवें हे दोनी 1-1 चमचो असो घेतला. तर हे न्ही आमकां आतां दोनी ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय बट सेपरेटली हेकाच लागून की मेथयो ज्यो आसा पळय ते ड्राय रोस्ट जावपाक मातसो चड टायम लागता एज कम्पेर्ड टू सासवां. तर पॅन आमचें तापलेलें आसा. मेथयो ज्यो आसा पळय ते आमी आतां ड्राय रोस्ट करून घेवया. 2 ते 3 मिनटां भितर न्ही हे रोखड्योच ड्राय रोस्ट जाता. चड टायम लागना. तर हे पळयात मेथी ज्यो आसा पळय न्हू मेथी सीड्स त्यो आमच्यो ड्राय रोस्ट करून जाल्ल्यो आसा. बऱ्यो अश्यो तडतडो लागल्या पळय त्यो बऱ्यो पटपट करून उसळटात. आनी कलर बी जो आसा पळय न्हू तो तेचो चेंज जाला. वास बी बरो खमंग सुटला. तर गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्ही ती हांवें एकदम लो दवरून हे ड्राय रोस्ट करून घेतल्या. तर ह्या आतां आमी हितूंतले काडून घेवया. तेच पॅनान हांव आतां मस्टर्ड सीड्स ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घालून ड्राय रोस्ट करून घेता. सासवां जी आसा पळय न्हू तांकां सामको कमी टायम लागता. म्हळ्यार रोखडीच जी आसा पळय न्हू ती म्हळ्यार फुटपाक लागतली. रोखडीच ड्राय रोस्ट जाता. सासवां जी आसा पळय न्हू ती बी आमची ड्राय रोस्ट जाल्ली आसा. तर ही बी न्ही हांव आतां काडून घेता. तेच आयदनान न्ही तेच पॅनान हांव हांगासर थोडेशें तेल जें आसा पळय न्हू तें तापोवन घेता. नॉर्मल जें आमचें खावपाचें तेल आसता पळय न्हू तें तेल हांवें हांगासर तापोवन घातलां. मातशें न्हू हें तेल आमकां आतां तापोवन घेवपाक जाय. तर हें पळयात तेल जें आसा पळय न्हू तें आमचें एकदम कडक कशें तापलें आसा. आतां हें आमी गॅस जो आसा पळय तो बंद करया आनी तेल मातशें नॉर्मल टेम्परेचराचेर येवपाक अशें दवरून दिवया. सामकें गरम गरम तेल जें आसा पळय तें घालपाचें ना. मातशें हें थंड जावपाक दिवया. आनी हेका पळयात हांव व्हिडिओ शूट करता आनी हो असो बँड जावन म्हाका पळयता. कितें पळयता कसलो वास येयलो. हेकाच रातचो बी असोच न्हिदो जाय तुवें हेकाच चिपकोन. किचनाक पडला म्हाजे पसारो. एक कितें रेसिपी शूट करप म्हणल्यार असलो सगळो वावर. तर हें तेल जें आसा पळय तें हांव अशेंच दवरता थंड जावपा खातीर. आनी आतां मुखाल्लो प्रोसिजर जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता. आनी आतां न्ही ही सासवां आनी मेथी ज्यो आसा पळय न्हू हे दोनी आमकां आतां कुटून घेवपाक जाय. तुमी जाय जाल्यार न्ही मिक्सराक घालून न्ही ही मातशी जाडसर अशी ग्रायंड करून घेवपाक शकता. म्हळ्यार मातसो मोठो असो हेजो पावडर करून घेवपाक शकता. दोनी यांचो मिक्स करून ना जाल्यार न्ही तुमी डायरेक्ट खलबत्त्यान घालून मातशें धाडावन बी घेवपाक शकता. आमकां न्ही सामको हेजो फायन असो पेस्ट करपाचें ना. मातसो मोठो असो पावडर करपाचो. तर हांव न्ही हें खलबत्त्यान घालून मातशें धाडावन घेता. आनी हें पळयात बिहायंड द सीन.
हांवें मातशें चिड्डिल्या धरल्यानी आपूण करता खंयलानी. सो बिहायंड द सीन आमचो असलो प्रोग्राम चालू आसता. तो वॉटर पडत सकल आत तर मरे सडे पडटले. तर तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता ह्या प्रमाणे की हांवें न्ही हांगासर दोन्ही यांचा पावडर जो आसा पळय तो करून घेतला. हो मेथीचो पावडर आणि हो सासवाचो पावडर. थोडीशी सासवां जी आसा पळय न्हय ते अशें मातशें मोठी अशी धरल्या आनी म्हळ्यार चडशे सासवाचो न्ही हांवें हांगा पावडर करून घेतला आनी थोडीशी 1-2-3 चिमटी न्ही मातशी स्लायटली प्रेस करून घेतल्या आनी तशी करून दवरल्या. तर आमी आतां बाकीचो जो मुखाल्लो प्रोसिजर आसा पळय तो करपाक स्टार्ट करया. तर ही पळयात आमची बिमलां जी आमी मीठ लावन दवरलेली पळय न्ही ती बिमलां हांगासर घेतल्या हांवें. आतां न्ही हेका जें मिठाचें उदक सुटलां पळय न्हू तें उदक सगळें आमकां निसतावन घेवपाक जाय. म्हळ्यार उदक जें आसा पळय तें सगळें काडून घेवपाचें. ते सगळें अशें निसतावन घेता. सो तितून न्ही आमी आतां सगळ्यात पयलीं मेथयेचो पावडर घालून घेवया. नेक्स्ट हो सासवाचो पावडर जावं सासवां. त्याच्या नंतर हांव हितून घालून घेता रेड चिली पावडर. रेड चिली पावडर जी आसा पळय न्हू तो हांवें 1.5 चमचो घेतला. म्हणल्यार मेथी आनी सासवां जी आसा पळय न्हू ती हांवें 1-1 चमचो घेतलेलो. तर रेड चिली पावडर जो आसा पळय न्हू तो हांवें हांगासर 1.5 चमचो घेतला. सेम हेच चमच्यांनी हांवें मेजरमेंट घेतलेलो. 1 चमचो मेथी, 1 चमचो सासवां आनी 1.5 चमचो रेड चिली पावडर. तुमचे कडेन जर काश्मीरी लाल मिरची आसता पळय न्हू तांबडो पिठो तो घेतलो न्ही जाल्यार आनीक बरो असो कलर येतलो. म्हाजो हो गांवठी मिरसांगेचो पावडर. सो बरें मिक्स करून घेवया. आतां न्ही आमी हांगासर घालया हिंगाचो पावडर. वो हांव 3/4 स्पून इतलो हिंगाचो पावडर घालून घेता. तो बी बरो मिक्स करून घेवया. सगळें बरें मिक्स जाले उपरांत आमी न्हू हितून आतां तेल घालया. तेल जें आमी गरम करून थंड जावपाक दवरलेलें पळय न्हू तें तेल हांगासर हांव घालतां. हें पळयात सगळें तेल घेता निसतावन. मातशें न्ही हें मिक्स करून घेवया. तर हांगसर न्ही हांव हांगा थोडेशें मीठ ॲड करता. आतां मिक्स करून जाल्लें म्हाजें. थोडेशें मीठ जें आसा पळय न्हू तें ॲड करता. कित्याक लागून जाणा आमी उदक आसा पळय न्हू मिठाचें तें काडून घेतलां न्ही ताका लागून हांव हांगासर थोडें मीठ ॲड करता आनी हें परत एकदां बरें मिक्स करून घेता. आनी हांगासर तुमी न्ही प्रिफर करात जो काश्मीरी लाल मिर्च मेळटा पळय न्हू रेड कलर येता पळय ताका तो मिरसांगेचो पावडर जर मेळटा न्ही तो प्रिफर करा. हांवें न्ही गांवठी घातला सो ताका लागून न्ही लोणच्याचो कलर जो आसा पळय न्हू तो मातसो असो डार्क असो दिसता. म्हळ्यार काळपट असो बरो रेड असो येयलो ना. तर हें आमचें बिमलाचें लोणचें जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाल्लें आसा. सामकें इजी अशें म्हळ्यार इन इजी वे अशें हांवें तुमकां हें करून दाखयल्लें आसा. थोडी जाणांनी बिमलां जी आसा पळय न्हू ती काडून मातशी वताक न्ही 1 वरभर 1 ते 2 वरांनी मातशें वताक बी दवरिता मोव पडपा खातीर मातशें भावपा खातीर बीन. सो हांव तशें कांय करना. हांव डायरेक्टली जें आसा पळय न्हू तें अशेंच करता. तर हें लोणचें जें आसा पळय तें आतां आमी धांपून सायडीन काडून दवरुया. ऑर पॉसिबल जाता न्ही तुमी हें ग्लासाच्या डब्यान बी कित्याक भरून दवरपाचें. सो तेणे करून न्ही ही बिमलां जी आसा पळय न्हू ती मोव बी पडची ना. सो म्हाजे कडेन न्ही हांगासर ही ग्लासाची भरणी आसा. तितून न्ही हांव हें लोणचें जें आसा पळय न्हू तें ट्रान्सफर करून घेता. म्हळ्यार तितून न्ही हें घालून घेता. तर हें पळयात हांगासर पिकल जें आसा पळय तें आमचें रेडी आसा. एक्चुली न्ही हें आतां रोखडेंच खालें न्ही हेजो टेस्ट जो आसा पळय न्हू तो इतलो बरो येयना. आमकां एक 24 वरां तरी न्ही हें मुरत दवरपाक जाय. म्हटल्यार मीठ तेल जें कितें लायलां पळय आमी ताका मिरसांगेचो पावडर सगळें जें आसा पळय तें ताका एब्जॉर्ब जावपाक जाय.
बिमलाची आमटसाण जी आसा पळय ती सुटपाक जाय. सो ताका लागून न्ही हें आतां आमी अशेंच दवरुया. एटलिस्ट न्ही मिनिमम एक 4 ते 5 वरां तरी आमकां हें म्हणजे अशेंच दवरुपाक जाय खावचे पयलीं. 4-5 वरांनी मागीर आमी न्ही हें खावपाचें. सो हें आतां हांवें केलां अशेंच दवरता आनी मागीर जेन्ना आमी खातली पळय न्हू तेन्ना तुमकां न्ही हेजो टेस्ट मागीर करून सांगता हांव. तर आतां न्ही 12:05 आसा आनी म्हाजें सगळें रांदून बी जालें. तर आतां थंडा टायम. तूं नाका म्हणटालें न्ही रे, कित्याक घेतली तर तूं नाका म्हणटालें न्ही. आतां जाय काय म्हटल्यार नाका म्हणटालें न्ही रे. दोनी हांव खाता तर. म्हाका ओपन करून दिता म्हणटा रे. ना खाल्ली नाका म्हाका, आयिल्ली म्हाका कमी कित्याक. सो ही पळय आयस्क्रीम काल हाडिल्लें हाणें स्टॉक. तर आमी आतां ही खाता आनी हांव न्हांवपाक वयता. रांदून बी जालें म्हाजें सगळें आनी म्हाजी आसतात पळोवपाची ना आयज की सुटी ईदाची. तर आयस्क्रीम खावन घेता, मातशें थंड जाता.